नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। सांकवाळे येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध। चर्चा सुरू आसतनाच सरपंच, उपसरपंच आनी सचिवान काडली पळ। अरविंद केजरीवाला आड कारवाय, कायद्याप्रमाणूच म्हणटा चर्चिल आलेमांव। म्हापशे घाटेश्वर नगरात जीव घेणो हल्ल्याची घडणूक उक्ताडार। यूपीच्या तरणाट्याचेर केलो दोगा अनवळखी तरणाट्यांनी हल्लो। पुलिशेंत कागाळ नोंद, तपास सुरू। काँग्रेसीची 11 बँक खातीं फ्रीज केल्यान भाजप सरकाराचेर उक्तायली तिडक। भाजप सरकार म्हादय, रोजगार आनी हेर प्रश्न सुटावे करपाक आयला अपयश। युरी आलेमावाचो आरोप। हवामान आनी रानाक लागपी उज्याक लागून पत्रादेवी वाठारांत व्हडा प्रमाणांत जाला काजूच्या उत्पादनाचेर परिणाम। फेणी उर्राकूय जाला म्हारग। रशियेची राजधानी मॉस्कोचेर दहशतवादी हल्लो। 90 परस चड लोकांक मरण जाल्यार 145 परस चड लोक गंभीर। इस्लामीक स्टेट ग्रुपान स्वीकारल्या हल्ल्याची जबाबदारी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सांकवाळे येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। लोकांक विश्वासात घेवचे आदींच पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे। ह्या प्रकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर शेनवारा आपयल्ली बसकाय जावपाक शकली ना। चर्चा सुरू आसतनाच सरपंच, उपसरपंच आनी पंचायत सचिवान मदींच कूस काडिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। आयकात तांचे म्हणणे। मीटिंग चलता आसतना सडनली आर्ग्युमेंट दिसपाक लागले आनी सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच उठून गेले अलॉंग विथ द सेक्रेटरी गेले आनी मागीर परत रिटर्न येयले आनी परत आनकोड कंटिन्यू केली आनी मिटिंगे भाशेन चलता आसतना सडनली व्हिडिओ फिल्मींग कोत्ताय म्हणून पंचायत सेक्रेटरी आनी सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी विथ द 5 मेंबर्स उठून गेले आनी मिटींग एजंट करून उडयली। तांचे एजंट केलें ना बेश्टी एब्रप्टली बंद केली मिटींग आनी आमी लोक सगळे एकठांय जालो तो आहा हिंगा अजून पर्यंत पंचायतीन आमी रावताय। वी वॉन्ट एन आन्सर फ्रॉम द पंचायत। परमिशन ऑलरेडी दिलो हा सो आमचो लोक सारको म्हणपाक लागलो पिटर आमी सगळे मुखार या आनी इन्सार या आमच्या पंचायतीन कित्या लागून तुवें परमिशन दिली पयली मिटींग आयज जा आनी परमिशन ऑलरेडी दिलो हा सो तें क्वेश्चन करपाक आमी सगळे लोक आमच्या गांवचो लोक येयलोले पंचायतीन विचारपाक। पूण कितें जालें की आमकां सेक्रेटरी आफ्टर आमी इन्वायट केलो सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो गांवचे लोक एक्ट करपाक जायना मिटींग येवपाक जायना म्हणून भितर डेप्युटी सरपंचान सगळ्यांक सांगलें तुमी वचा हिंगसून बंद करूया मिटींग कॅन्सल। मिटींग केली आमी भितर लोक आहा आख्खो लोक गांवचो लोक भितर येयला उलोवपाक सेक्रेटरी कडेन मेळपाक विचारपाक तुमी केश कोन्न गेले परमिशन रिगार्डिंग दीस मेगा प्रोजेक्ट वीच इज सपोज टू बी हेयर सपोज टू गिव परमिशन टुडे। आमगेले एक डिशन आहा एक ग्रामसभा जायना आनी एक आमगेली गांवांत जायना। आतां आमी सेक्रेटरीचे एगेन्स्ट पंचायतीन बसतले केन्ना तातूंत डेट फिक्स जावना हे आमी 100% सेक्रेटरीच्या एगेन्स्ट पंचायतीन बसतले। आमची डिमांड आहा की स्क्रॅप फायल आमकां हिंगा नाका आमकां गांवांत एक कंस्ट्रक्शन लायसन आमी दिलो ते रिवोक करचे आनी ती हुंय वचो आमकां पडोन वचो म्हणजे आमकां हिंगा गांवांत तो प्रोजेक्ट नाका। तेणी जो प्रोजेक्ट इलिगली पास केला तो प्रोजेक्ट सेक्रेटरी आपल्या हितून रावन तो इलिगली हांगा सेक्रेटरी म्हणून बसला तो एक्चुअली ग्रामसेवक तेणें इलिगली सायन मारल्या आनी तो प्रोजेक्ट त्याच दिसा दिला। तो आमी आयज ताका विचारताले मिटिंगेक तुवें केन्ना दिलो हें तो सांगूंक शकना। मिटिंगे बाबा तुवें त्याच दिसा कसो दिलो। दुसरें मोरिलेन ताका विचारलें जे पळय पयशे 65 लॅक्स तेणी टॅक्साच्या रुपान आमकां पंचायती ते रियलायज जाला तो चॅक ना तेवूय तो सांगूंक शकना। म्हणटरी डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले सरपंच आसतना सगळ्यांक उठयलो आनी तो तांकां घेवन गेलो। आतां मिटींग तेणें सेक्रेटरीन एडजर्न करपाक जाय आशिल्ली मिटींग तेणें स्टॉप केली आनी तो मिनिट्स बूक घेवन पंचायतींतले भायर गेलो। दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हांचे आड जी कारवाय जाल्या ती बेठीच जावची ना। कायद्या प्रमाण ती जाल्या। फाटल्या कांय वर्सां सावन सोरो धोरण विशय गाजतालो ते उपरांत ईडीन आतां ही कारवाय केल्या।
कितें तरी आसतलें म्हणूनच ही कारवाय जाल्या अशें विधान ज्येष्ठ राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमांव हांणी केल्या. आधी चलताली दिसता दोन तीन वर्स जाली ते खबरेक आनीक सोऱ्याची बऱ्याची बांदकुळी आहा म्हणून खूब चलताली. आतां 2-3 वर्स चलता म्हणटकच कितें तरी आसतलें न्हू, कितें नासता आसतना पूण हांव म्हणा आसतलें नासतलें पूण 3 वर्सां चलून आजी दिसाक ताका जेन्ना तेमी दिश्ट उडोवपाक शकना न्हू, दिश्ट उडोवपाक शकता 3 वर्सां देखून आवाज जालो तेन्ना आवाज खंय गेल्यार जातालो म्हणजे सोऱ्या कितें बांदोळी म्हणून. आतां ती बांदोळी आहा बांदोळ ना ती आमच्या सांगलें आनी म्हाका दिसता सोंपेपणी तुका त्या नाचतो अरेस्ट करपाक जायना. तो चीफ मिनिस्टर न्हू तो चीफ मिनिस्टर जोक कित्याक हांव जाणा एक फावटी बिहार सरकाराक चीफ मिनिस्टर करतो मागीर ते सगळें जायते प्रमाण सांगलें दिले. सो कितें जाल्यार फॅक्ट कितें आहा तो म्हापशांत घाटेश्वर नगरात जीवघेणो हल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक 19 मार्चाक राती 12:30 वरांचेर घडिल्ली. मोहम्मद उस्मान ह्या यूपीच्या तरणाट्याचेर 2 जाण अनवळख्यांनी हल्लो करून ते फरार जाले. ह्या प्रकरणाची कागाळ म्हापशे पुलिशेंत नोंद केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. खाना खा के मैं काम पे से आके थोड़ा लेट वेट सब बर्तन धोने पड़ते हैं ना, तो आगे खाना खा के मैं थोड़ा टहलने के लिए चला गया रात के टाइम में. तो वहाँ पे फिर जो दोनों थे लड़के वहाँ पे चरसदान से पी रहे थे. तो उसके बाद उन्होंने पूछा ये कौन है, तो मैंने कहा आधार कार्ड दे. भाई इतना बोला, पहले तो उन्होंने चपत मारा मुंह पे डायरेक्ट छोड़ते के साथ ही, फिर एक और मारा, फिर मैंने भी मारा उसको चपत एक, फिर उन्होंने डायरेक्ट चप्पू निकाल के पहले तो चेहरे पे मारा, फिर गर्दन में मारा, फिर सिर में मारा, फिर यहाँ मारा, फिर भागते भागते मैं आया, भागते भागते भी पीछे कमर में पूरे में घुसी लगी और पैर में सीने में पूरा. कितने बजे हुआ था ये? 12-12:30 बजे के लगभग थी. बाहर कोई नहीं थे, मतलब 3 ही थे बस. आमकां खबर नाही केन्ना रातचे प्रकरण जालें. राती तो कितक्यांक एकाक सुमार आमकां बाकीच्यांनी फोन करून उठयले की भाभी अशें अशें जालें. मागीर आमी बेगीन धांवन येवन पळयताले तेका अशें अशें ते मारून हे कातरून बी हो दवरला आनी तेजेच एकतर ब्लड वचोंक लागलें. मागीर आमी बरोबर रावले हें केलें आनी बेगीन तेका गाडयेर घातलो आनी हॉस्पिटलान व्हेलो. मागीर थंयसर तेजी पुलीस कंप्लेंट जाली, पुलीस येयले, स्टिचीस बी घातले आनी बरो वेळान मागीर तेंच्यांनी बांबोळी शिफ्ट केलो कित्याक तेका भितून इंटेरियर कितें सिटी स्कॅन बी हांगा ना न्हू म्हापसा म्हणून थंय गेलो. मागीर आतां थंयसर सावन मागीर तांकां डॉम्परा कितें डिस्चार्ज दिलो. मागीर ते पुलीस स्टेशनान मागीर हाडून मागीर कंप्लेन केली. मागीर कोणी मारला कितें तें मागीर सगळें विचारलें तेंच्यांनी. आमकांय खबर ना न्हू कशें आनी कितें तें. हांव इतकेंच मागता की बेगींतल्या बेगीन तांकां सोदून काडचें आनी धरचें. अशें हें करप हें सारकें न्हू. ते आपल्या कामाक लागून हांगा येता रावता आनी अशें काळपप सारकें न्हू हें. म्हणून हेका लागून हांव मागता की बेगिना पुलिसांनी एक्शन घेवचें. लोकसभा वेंचणुकेत जिखपाचो विश्वास नाशिल्ल्यान भाजप सरकारान काँग्रेसीची वेगवेगळ्या मार्गान कोयणी सुरू केल्या. ताचोच एक भाग म्हणून काँग्रेसीची 11 बँक खातीं फ्रीज केल्ल्याचें सांगून प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान भाजप सरकाराच्या ह्या कृतीचो निशेध केलो. भाजप लोकशाय काबार करचे खातीर सगळ्या सरकारी यंत्रणांचो गैरवापर करता. वेंचणूक आयोगान हातूंत तत्काळ हस्तक्षेप करप गरजेचें आसा. भाजप सरकार म्हादय, रोजगार आनी हेर प्रश्न सोडोवपाक अपयशी थारला असोय आरोप युरिया आलेमांव हांणी भाजप सरकाराचेर केला. जेन्ना काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट फ्रीज जाता, freeze and sealing of these bank accounts of the Congress party where membership fees of party members was deposited of several frontal organizations like NSUI, like Youth Congress and the contributions of the well-wishers. Amgele sogle account seal kele and this is done solely to incapacitate the Congress party. Ada ami election, how do they expect us to fight the elections if the coffers of the party are sealed? Kennach manga dista in the history of independent India, the ruling has not been so abrasive and have not used or misused
जे इन्स्टिट्यूशन झाले पोस्ट इंडिपेंडन्स, नेवर इन द हिस्ट्री एज दीस हॅपन. बीजेपीचे म्हाका दिसता लोकांक आज खबर आहा जो तेंगेलो एक अजेंडा आहा. पहिले दे फर्स्ट स्टार्ट टू बाय द पॉलिटिकल ऑपोजिशन आउट. पहिले तो ते प्रयत्न करता टू बाय आउट द पॉलिटिकल ऑपोजिशन. इफ दिस इज अनसक्सेसफुल, 14,49,000 आणि टोटल रिसीप कितले आशिल्ले आमच्यो 199 करोड. तातूंतले फक्त 14 लाख रुपया 14,49,000 हे कॅश डिपॉझिट आशिल्ले. म्हळ्यार कॅश कंपोनंट वॉज हार्डली 0.07% ऑफ द टोटल डोनेशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर इयर. सो ताजेर तांणी 106% फायन मारून आमचे कडल्यान जवळपास 200 करोडाची तांणी आमच्या अकाउंटाचेर 210.25 करोडाचो लीन मार्क केलो त्या अकाउंटाचेर. नॉट ओन्ली दॅट, बट दे वेंट टू एन एक्सटेंट की हे सोडून तांणी लिटरली आमचे 115.32 करोड फोर्सिबली कॉन्फेस्केट केले. सो हे पयशे कोणाचे? हे पयशे जी डोनेशनां आयिल्ली, जे लोकांनी पार्टीक म्हणून जे डोनेशनां दिल्ली ते पयशे, आनी आमच्या अकाउंटान ताच्या डोनेशनाच्या पयलीं आशिल्ले पयशे हे भ्रश जुमला पार्टीच्या सरकारान इलेक्शन लागू जावच्या पयलीं 3 आठवड्या पयलीं हो तांणी फूल प्रयत्न केला. नाव वी हॅव टू अंडरस्टँड द क्रोनोलॉजी की इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या 3 आठवड्या पयलीं तुमी आमचे 11 अकाउंट फ्रीज करता आणि जो अमाउंट तुम्ही लीन मार्क केल्लो 210 करोड रुपया तो सोडून तुम्ही आणि एक्स्ट्रा 115 करोड रुपया आमचे इलिगली कॉन्फेस्केट करता. म्हणजे हाजो अर्थ कितें? दॅट मिन्स बीजेपी आज रेटल जाल्या. बीजेपी कळ्ळां की बाबा आमी जिखपाक शकना म्हणून खंय तरी जी प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी जी आसा ताजे फायनान्शियल सगळे कंट्रोल करप, बँक अकाउंट फ्रीज करप, सो दॅट फेअर फील्ड ना इलेक्शन हे. पत्रादेवी वाठारांत काजूचो वेवसाय करप्यांक हवामानान बदल आनी जंगलाक उजो सारख्या हेर घडणुकांक लागून व्हडा प्रमाणात काजकारांचें लुकसाण जालां. हाका लागून फेणी आनी उर्राकाच्या दरांतूय वाड जाल्या अशें काजूची पिकावळ घेवपी रुसय फर्नांडीस हांणी सांगलें. देखून सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी काजकारांनी सरकारा कडेन केल्या. रशियेची राजधानी मॉस्कोचेर दहशतवादी हल्लो जाला. ह्या हल्ल्यात 90 परस चड लोकांक मरण आयलां जाल्यार 145 परस चड लोक गंभीर जखमी जाल्यात. मरप्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. मॉस्कोतल्या ह्या हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामीक स्टेट ग्रुपान स्वीकारल्या. मॉस्कोतल्या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामीक स्टेट ग्रुपान स्वीकारल्या. पूण ह्या हल्ल्या फाटलें नेमकें कारण कितें तें कळपाक मार्ग ना. फाटलीं 2 वर्सां जालीं रशिया आनी युक्रेना मदीं झूज चालू आसा. ह्या झुजाक लागून रशिया वांगडा कांय देशांचे संबंद फिसकटल्यात. जाणकारांच्या कोतान इस्लामीक स्टेट ग्रुपान रशियेचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां विरोध करीत फाटल्या 2 वर्सांच्यान रशियेचेर लक्ष केंद्रीत केलां. रशिया मुस्लिमांचेर अत्याचार करता अशें इस्लामीक स्टेट ग्रुपाचें म्हणणें आसा.
म्हापशें वाठारांत पे पार्किंगे बाबतीत उप्राशिल्ली समस्या ही बेगीनूच सुटावी जातली. ज्या कंपनीक पे पार्किंगाचो टेंडर दिला तांकां सगळ्यांनी तांच्या कामात सहकार्य करचें अशें स्पश्ट मत म्हापशेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान उक्तायलें. सध्या वचत थंय भुंयगत केबलिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान मातशे त्रास सोंसचे पडटाले, पूण उदरगतीची ही सगळीं कामां बेगीनूच पुराय जातलीं अशें आश्वासन म्हापशेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान दिलें. पार्किंगच्या बाबतीत तुम्ही जर म्हणता ते टेंडर ऑलरेडी गेल्लेलो आसा. मनीस अलॉटमेंट जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर तो तेचें काम तेच्या पद्दतीन करूंक जाय कित्याक ताणें कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो आसा. फक्त हांगा प्रश्न उरता की जे आमचे मार्केटान जे येतात ते बाकीचे आमचे एज अ गिरायक म्हणून ते जावं किंवा शॉपकिपर जावं हेंचे तितकेच म्हणटा तशें असोसिएशन आसा खूब म्हत्वाचें आसा. आज जरी ते खणलेले आसा, रस्त्याची दुर्वेवस्था जाल्लेली आसा, पण पार्किंगाची जागो सध्या तांकां वापराक दिलेली आसा. थंयसर आमची बंधनां घातलेली ना, पण जेन्ना तो जागो वापरलो जाता वयता तर त्या हेका तेंच्यांनी ते पे पार्किंग जे कॉन्ट्रॅक्टराच्या हितून ठरलेले आसा ते दिवप तितलें म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक गाडयो ह्यो येतात त्या जाग्यार लागतात. थोडीशी आमची अडचण आसा ती समजून घेवंक जाय कित्याक ही आमी फॉर द पब्लीक जे वेवस्थीतपणान जावन ताका फुडें बरें पडोवंक जाय अशा पद्दतीचीच आमी वेवस्था हांगासर केल्ली आसा. म्हणजे पार्किंगेचो इश्यू आसा तर थंयसर मातशी समज आनी थोडेशें आमकां कोऑपरेशन हे तेंचे कडून तितलेच अपेक्षीत आसा. भाटले पणजेच्या एनारिटा अपार्टमेंटात आशिल्ल्या फर्निचराच्या गुदामाक शेनवारा उजो लागलो. उजो लागिल्ल्याची म्हायती रोखडीच उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. फर्निचर तयार करपाक लागपी सगळें सामान उजो पालोवपी दळान वाटयलें. सुदैवान जिवीत हानी जावं ना. देवाकडेन पेटयल्ल्या दिव्याक लागून हो उजो लागिल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळान दिल्या. एक्झॅक्ट आमकां लोटवाल 24 ऑफिसर कंट्रोल रुमान कॉल आयलो की एनारिटा अपार्टमेंट हांगा फाटल्यान थंयसर एक फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून. इमिजिएटली म्हाजी पणजेची फर्स्ट टर्न आउट व्हेकल हांगा पावली आनी तेज्या वांगडा म्हाजो जो ड्युटी क्रू आसलो तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर जो एक गुदाम आसा शॉप ते ग्रावंड फ्लोराचेर तेका धुंवर येता आनी उजो इंटेन्सिटी चड हाय आसपाची शकता म्हणून तेंच्यांनी इमिजिएटली सेकंड टर्न आउट हेडक्वॉर्टर्साची आपयली. मिनवायल हांवूय तेंच्या फाटोफाट पावलो आनी इमिजिएटली म्हाजे ड्युटी क्रू बोथ हेडक्वॉर्टर्स आनी फायर स्टेशनार फायर पर्सन तेंच्यांनी उजो कंट्रोलान हाडलो आनी कंप्लिटली एक्सटिंग्विश केलो. लुकसाण तेजो ओनर येयल्लो आसा तेका सांगला म्हाका कितें तेजी जिस्ट आसा लिस्ट आसा कितें कितें तेजें लॉस जाला ते म्हाका डिटेल्स सबमीट करूं. सद्या तो म्हणटा की हे सगळे डेकोरेटीव आयटम्स म्हटल्यार फर्निचराक कितें कितें लागता ते हांगासर स्टोर केल्ले जशें की फेविकॉल आसा मागीर ते सेटिंग रिबिन्स आसा. सो म्हाका दिसता मोस्टली आमी तेजेर सेव केला. उजो आमी स्प्रेड जावपाक दिवंक ना. आतां तेजें तें सामान सगळें भायर काडत चालू आहा आनी नाव फायर इज ऑलरेडी एक्सटिंग्विश्ड. बर्न म्हटल्यार उदाव तेजो बर्न 12:24 कॉल आयले आमकां. इमिजिएटली म्हाजी विदीन 5-6 मिनिट्सान तुमी पावले आनी ताजे फाटोफाट आमचे हेडक्वॉर्टर्स व्हेकली फॉर रिइन्फोर्समेंटाक लावले. कित्याक उजो जर कित्याक हो एक अपार्टमेंट जाता तो उजो समज आमी टायमली एक्सटिंग्विश करूंक ना तो इन्क्रीज जावपाक शकता. तेज्या प्रिकॉशना खातीर आमी आमची दुसरी टर्न आउट केल्ली. मांद्र्या नारोबा देवळा कडेन बिगर गोंयकाराचें बेकायदेशीर बांदकाम चालू आसा असो आरोप संदेश सावंत हांणी केला. आदल्या पंचायत कमिटीन हातूंत घोळ केल्ल्याचें सरपंचाचें म्हणणें आसा. जाल्यार असल्या बेकायदेशीर गजालींक आपूण पाळो दिवचो ना अशें आतांचो सरपंच बाला नायक सांगता. म्हाका सांगपाचें अशें दिसता की तेणी EHN म्हणून एक नंबर घेतला. फोटो बीन तेचे म्हाका दिसना थंय स्ट्रक्चर नासलोच गॅरंटीज आसा म्हाका कित्याक आमी त्याच वाड्या वयले लोक आनी तेणें खंयचे स्ट्रक्चराचे फोटो बिटो लावन घेतला नंबर तो खबर ना. आनी त्या मनशाचे सेल डिटाची सुद्दां एक खंयच्यान हांवें कॉपी मेळयल्या आमचे एक सोर्सीस आसले तेच्यान तेतूंतून अशें लक्षान येयला की त्या सेल डिटान तेणी फक्त 300 स्क्वेअर जमीन घेतल्या. खंयच तेणी स्ट्रक्चराचें बीन कितें मेन्शन करूंक ना. जर स्ट्रक्चर मेन्शन सेल डिटान ते मेन्शन आसतले असले सर्वे नंबर आनी एरिया सो आनी अलॉंग विथ स्ट्रक्चर अशें मेन्शन आसतले असले कांयच मेन्शन ना. जाल्यार तेका ते आनी ती रिसेल हो भायलो मनीस तो काय पयलीं येवन हांवें बांदूंक शकनासलो. असल्यार आमच्या पयलींच्या कोणाच्या तरी लोकलाचेर आसपाक जाय ते आनी त्या लोकलान तेका जमीन दितना स्ट्रक्चर काय मेन्शन केल्लें ना जाल्यार तेका एक्झिस्टींग हाऊस नंबर दिलो. हो एक मोठो घोळ दिसता म्हाका. आमकां एक ग्रामसभेक एक आमचे एका मेंबर ग्रामसभेक जे मेंबर्स येतात तेंच्यांनी दोगा चोवर आनी हो विशय काडलो की इलिगल कन्स्ट्रक्शन चल्लां म्हणून 273/2 सर्वे नंबरान. सो हांवें ते आमच्या पंचायत बॉडीन आमी इमिजिएटली आदल्या सरपंचान एक इन्स्पेक्शन नोटीस काडल्या, स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला, स्टॉप वर्क ऑर्डरूय काडल्या आनी इन्स्पेक्शन करून आमी फोर्टनायटली मिटिंगेक आमी तो प्लेस करून शोकाज नोटीस काडला तेका
की व्हाय शूड नॉट बी डेमोलिश, कारण आमच्या पंचायती कडेन तर कसलेच परमिशन तेंच्यांनी घेतलेलें ना. सो आमी तेजे एक रिप्लायाक वाट 15 दिसांचो तांकां टायम दिलो. फाल्यां आमची फोर्टनायट मिटींग आसा तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतले तेचेर. कोलवा दर्यादेग तशेंच ह्या वाठारांत आशिल्ले चिल्ड्रन पार्क सध्या बाबत स्थितींत आसा. ह्या वाठारांतल्यो स्ट्रीट लायटी मोडल्यात, ताका लागून ह्या वाठारांत लोक वचपाक भियेतात. मात हो सध्या बेबद्यांचो आनी मोगान आशिल्ल्या जोडप्यांचो स्फोट जाला अशी माहिती थळावे लोक दितात. आयकॉनिक बीच स्पॉट म्हण नामना मेळयल्ली कोलवा दर्यादेग तशेंच दर्यादेगेच्या आशिकुशीकचो वाठार सध्या बुरसो जाला. जाल्यार दर्यादेगे कुशीक आशिल्ले चिल्ड्रन पार्क सध्या सोरो पिवपी मनशांचो अड्डो आनी मोगान आशिल्ल्या जोडप्यांची आवडीची सुवात जाल्या. पर्यटन खात्याचे ह्या वाठारा कडेन दुर्लक्ष कित्याक असो प्रस्न थळावे नागरीक करतात. जेन्ना पर्यटन मंत्री ह्या वाठारात येता तेन्ना तो येता आनी रोखडोच वता. कोलवा दर्यादेगेर कितें चल्लां ताची कांयच दखलूय घेना असो आरोप थळावे लोक करतात. पर्यटन खात्यान लक्ष घालून कोलवा दर्यादेगेचेर घडपी ह्यो घडणुक्यो बंद करच्यो अशी थळाव्या लोकांची मागणी. आमचे कोलवा बीच म्हणटा ती एक व्हेरी फेमस बीच, आयकॉनीक बीच, आनी कितले वर्सां आमी भुरगेपणासून हें पळयतात. कोलवा बीचार आमी येतात. आतां सद्या म्हजो बिजनस कोलवा बीचार आसा. आनीक आतां स्लोली हें सारकें डटी जायत गेलां, पेड्डे जायत गेलां. हाजेर लक्ष कोणाचेंच ना. गव्हर्मेंट इज नॉट गोइंग टू पुट एनी इनिशिएटीव इन दीस. स्पेशली हांव ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन मागता, ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता, हांगा ताणें येवन तें पळोवचें. हांगा सद्याक आयकॉनीक बीच म्हणून आमी फक्त नांव आनी कांयच ना. सद्या पळय हें एक ब्युटिफिकेशन म्हणून केल्लें भुरग्यांक खेळपाक बिळपाक. हांगा पळोवपाचें ना. हांगा ह्यो लायट्यो एक लायट पेटना रातची. दुसरें म्हणल्यार हांगा जायतेशे ट्युरिस्ट मायग्रंट हांगा येवन बसतात. हांगा पळोवपाची तुमी दशा जाल्या ती. हांगा हे ड्रिंक्स बी घेवन बसतात. मागीर सगळी चले चलये येवन बसता हांगा. आनी फायनली कितें जातलें, केन्ना तरी कितें जातलें, झगडी जातलें आनी कितें जातलें आनी मागीर नांव पेड्डें जालें आमचें कोलवा विलेजीचें. कोलवा अशें जालें म्हणून. आनी आमी फक्त बडाय मारता ट्युरिजम डिपार्टमेंट. कोलवा आयकॉनीक बीच मुद्दम येवन ताणें पळोवचें परिस्थिती आनी कशे भशेन हें बरी करचें. बरी म्हणटा आतां ट्युरिजम सिजन म्हणटा कांय ना तो आनी हेंच ना. आमच्या बिजनसाक सुमार बशिल्ले आसा, कांय ना व्हडलेशें बिजनसच ना हांगा. मिनिस्टर येता जुम्मुको गाडयांनी आयले, असो रावंड मारले गेले. तें सारकें ताका वयता आसा. देव आनी पळय आनी लोकांची ग्रिवेन्सीस आयकून घे. गोंयचे कोलेकारांचे लोकांचे ग्रिवेन्सीस आयकून घे. कितें बाबा खंय कितें लॅक ऑफ दीस थिंग तें पळोवन आयकून घे. खंय कमी आहा, खंय धटी जाला, कितें जालां हें आयकून घे. तूं एक 5 मिनटां 10 मिनटां येता आनी वता. गाडयेन बसून येता, देंवता, आं बरें आहा जालें, कशें आहा जालें. हाजेर कांय ना. हाजेर कांयच डेवलपमेंट जावचें ना. फक्त नांव ट्युरिजम हें करता, ट्युरिजम तें करता. म्हाका दिसना नॉर्थाक कितें बरें आसा म्हणून. सगल्याक तेंच आसतलें. चिल्ड्रन पार्कांतल्यो तशेंच कोलवा दर्यादेगेचेर आशिल्ल्यो स्ट्रीट लायटी सारक्यो करपाक वीज खात्याक सांगिल्ले. मात तांणी हें काम पर्यटन खात्याचें अशें सांगलें. लायटी मात आजुनूय सारक्यो जावंक ना त्यो जावंक ना अशी माहिती थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी दिल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हांवें तेजो फोन केलो विचारपाक. लायट पेटनाय मू थिंगा कित्याक भुरग्यांक खेळपाचें थिंगा स्मॉल गार्डन बी आहा. ताका सेफ्टीयाक लागून ती लायट्स बी पेटनाय. मागीर तांकां सांगलें. त्या दोन मागीर ते येयले चॅक करून मागीर म्हाका सांगिल्लें तेमी तें ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक पडलें. सो हांवें मागीर तांकां क्वेश्चन केलोलें. आतां तें ट्युरिजमांतून कोणा ट्युरिजमा पोट म्हणून तुमी एक लेटर धाडपा जाय न्हू काय हिंगसो तुमगे डिपार्टमेंटासून ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक मिन्स त्यो लायट्यो रिपेर करच्यो न्हू. सो ऑलरेडी हांवें पसून तांकां लेटर केलो आहा टू द AE एंड ऑल इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी सांगलो हांवें इन्फॉर्म केलो आहा. सो लेट्स सी वॉट दे आर गोइंग टू डू न्हू. कितशे जाता राती थंय कितें भुरगे येता पिवपाक? एक्चुअली थिंगा आमगे लोकल्सान सांगिल्ले ते भाशेन न्हू थिंगा आतां पिवपाकूय येता आनी चेडो थिंगा हे आसताय बी न्हू. सो सेफ्टी हाका लागून देखून न्हू आतां ते दीस म्हाका सांगो न्हू राती ते क्रिका लागून गेले ते दीस म्हाका ते लोकल्सान इन्फॉर्म केलें न्हू रातचें. तेन्ना हांवें फोन मारलो तांकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. मिन्स येवन हे लायट कित्याक पेटनाय काय मू थिंगा बीच ती आतां आमची आनी थिंगा सगळो काडोक आहा न्हू.
सो तेदो मागीर ते येयल्ले चॅक करपाक येवन चॅक करून म्हाका म्हणूं लागले आमगे लायट पेट्टाय सरपंच आमगे डिपार्टमेंटाच्यो त्यो पेट नाय त्यो ट्युरिझम डिपार्टमेंट तेदो मागीर हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करूय मग ह्या लायटी लागून कित्याक ह्यो लायट आसपाकूच जाय मग आनी भोव कोण ह्या बिचीचेर आनी थिंगा आतां सारकें मिन्स सेंटर आसा तो लायट ना ती थिंगा आहा ती दुसरे सायडीन पूण हे सायडीन कोण आसपाचें गरजेचें कित्याक आतां सगळ्यो वगत कोण सेक्युरिटी आसत थिंगा कोण आसना सो कितें जालें जाल्यार मागीर अल्टिमेटली मागीर कोलवाचें नांव पेड्या जाता अशें जातलो थिंगा. गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शुक्रारा रातच्या वेळार अनवळखी मनशांनी केप्यां म्हालांतल्या पेडामोळ शिरवय वाठारांतलो 5 कारीचे हारशे फोडले. उपरांत थळाव्यांनी केप्यां अनवळख्या मनशां आड पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केली. पुलिसांनी घडणूक थळार येवन गाडयांचो पंचनामो केलो जाल्यार कांय म्हयन्या पयलीं अशीच एक घडणूक घडिल्ली. देखून थळाव्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले. रातचे कोण तरी येवन ग्लास फोडला एक 5-6 गाडी फोडला ग्लास रातचे फोडटा ते 1:30 ते 2. पयलीं अशें जाल्लें केन्ना? पयलीं एक फावटी जाल्लें मागीर 10 गाडी जाल्ले तेन्ना 10 गाडी जाल्ले. मागीर आतां तुमी कोणाक पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन? पोलीस स्टेशनाक गेल्ले आमी 5-6 जण मेळून गेल्ले साहेबाक सांगलें अशें म्हणून ते येवन इन्क्वायरी करून गेले. तुमकां अशें कोणाचेर अशें दुबाव बी आसा? कोणाचेर सगळे आमी एक सगळे मेळून तसं काय लफडे ना. आतां कितले डॅमेज जाला तुगे गाडी? सध्या 5 जाला 8 गाडी मारला 5 डॅमेज जाला. असल्या हितून पयलीं डिसेंबर गेल्या वर्सा डिसेंबर 8 तारखे जाल्ले सेम टू सेम आतां जाला काल राती 1:30 तो 2 गाडी फुटले ते आवाज येयले आमकां पळोवपा येयल्या भायर कोण दिसती पडना सोदील सुद्दां आमी म्हण आमकां कोण दिसती पडना. कितले गाडी फोडल्या बीन? आज 4 कंप्लीट पडला आनी 3 वयल्यान वयर लागला फक्त. आतां तुमी कंप्लेन बी केल्याचे? सकाळीं केल्ले कंप्लीट केल्ले पुलिसांनी केल्ले. मागीर कितें सांगलें पुलिसांनी? आतां ते येवन इन्क्वायरी करपाक घेतल्या तुमी ताका तुमी बरें स्ट्रीक इन्क्वायरी करा. परतून अशें जायत त्रास जाल्यार मागीर मुखार त्रास न्हू आज जाले फाल्यां गाडी लासयतले आनी कितें जातलें कितें ब्लास्ट बी जाल्यार मागीर घरा सगळे सायडीन तेकोन हांव आसा पेडामोळ शिरोय केपें हांगा आनी राती हांगा एक 1:30 सुमार एक घटना घडली. काही लोकांनी जे अननोन पर्सन आसा तेणी अशें पळयात ह्यो गांवांतल्यो ज्यो काही गाडी आसा 5-6 तेंचे अशे फातर मारून तशें रॉड मारून खंय तरी हारशे फोडलेले आसा. असोच इन्सिडन्स 3-4 म्हयने पयलीं हांगा हे सेम जाग्यांनी जाल्ले. सेम आतां ही पळोवंक शकता ही धांपून दवरली गाडी आसा तिजो जो फाटलो आसा तो फोडून दवरलो. आतां हांगा सीसीटीव्ही जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना गांवच्या लोकांनी खंय तरी आपल्या घरांनी सीसीटीव्ही बसयले पूण चोर इतले शातीर आसात जे फोडपा येतात चोरी करपा येतात गाडयो त्यो इतले शातीर आसात की ज्या जाग्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा त्या जाग्यार ते वचनात आनी बाकीचे सीसीटीव्ही कॅमेराचे जेन्ना पळयले जाल्यार तेंचे खंय तरी पांय दिसतात आनी जे जाग्यार सीसीटीव्ही आसा थंय असली गाडी फोडपाची तेणी कामां केल्ली ना. पयलीं सीसीटीव्ही नासले तेन्ना सेम जाग्यांनी फोडलेल्यो पूण खंय तरी सीसीटीव्ही बसयले हे कळटकीर त्या जाग्यांनी ते परत फोडपाक गेले ना. आनी हेची जी तक्रार आसा ते गांवचे हांगा रावपी स्थानिकांनी केपें पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा आनी केपें पुलिसांनी सकाळीं येवन 4 येवन हांगा इन्व्हेस्टिगेशन केलें पंचनामो केलो आनी लोकांक आश्वासन दिलां की हेजे मुखार आमी कसली कितें घटना जावपाक दिवपाना आनी अशें कितें जाल्यार तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. V Fashion TV Salon, it's an international brand which has recently opened in Costa Davos near Gallin Restaurant, Margao, Goa. It's an unisex salon. At this Holi festival, we are offering a 40% discount on all services from 25th March to 27th March 2024. Avail this exciting special offer and get a surprise Holi gift too. For more details, contact 8625 925 299 and 7208 008 506. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर
आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.